Anthony D'Silva from Asolla Ambeli. Omgelo video uso number 5 for Jose de Benavli. So finally, चारी ऊस लावून तू ऊस पेटवलो आजचं तू की तू चाडत तू टेन्शन घे ना काही तू चाडो. एपिसोड 3 वर जुजे बेनवणी हुजो यो बाब्यो आणि तू माग दुखले असं शिक्षण मागताय तू मोठा आपल्या बरे बॉक्सण माग आणि धडती तुझी भाषेन भीक मागोंग सोरांगळे लाड हान तू डेगली बरे आपण असता का म्हणतो आपण अडतोळ नाका तू सगळा घेता तुझी तकली होई सांग घरोन जाता तुझी तकली फिरवत आणि पयर गोंय येता स्विमींग पुलान न्हिदता आसलो बरो तकली थंड करपाक रोगडो जावन मर तूं इलेक्शनार रावल ना 7 तारखेर हरशी उच करपाक गोंय रावना मरे तूं तुका भाडान नाच कोता आले ते देखून तूं धांवलो हाटली पळ घेवन तुका सांगिल्लें तशें तुगे भुरग्यां पळा तुगे भुरग्यांक एज्युकेशना पळा तुगे बायल भुरग्यांक पळा तुगे फुडारा पळा तुगे पोटा पळा तुगे कामां पळा आनी आमी सगळे बेकार आहाय. आज आख्खे गोंय आवाज कोता एकठांय जाय म्हूण आनी तुजे चलो व्हडलो प्रोमोटर ऑफ आरजी आनी कोणना सोद म्हाका एरबाड हिंगा थिंगा व्हिडिओ काडाय आनी ताका व्हिडिओ काडपाकूय फोर्स कोताय खंय मातशें काड रे म्हूण. लेट मी कम टू द पॉयंट. तूं म्हणटा काँग्रेसान हे पयशे आयले डेम्पोके पयशे आयले बीजेपीन आयले म्हणटा पूण टार्गेट काँग्रेसाक होता टार्गेट एलायन्साक होता टार्गेट कॅप्टन विर्यात पयशे कितुले 32 lakhs आनी बीजेपीन गेले कितुले 95 lakhs. सो तुगे टार्गेट कोण आसपा जाय आसलो पयलो बीजेपी पूण तुम टार्गेट कोणाक करताय कॅप्टन विर्यात आनी ही तुगेली पड्ड्यान दुयेंस पळय व्हायरस तुगे सुप्रिमोगे तुका दुयेंस येयला सुप्रिमो तेंचोच तुगेलो सारको फॉर्म बोता येता धड 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 कॅप्टनाक धड 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 इंडिया एलायन्स धड 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 काँग्रेस जाले. हे बीजेपी ना तुगे थंय भोंवप देखून हुंय सगळे कॅथलीक डॉमिनेटेड एरिया वयताय तुमी चडशे कोण एसटी आहाय तेश भोंवप तुम जिकोयले नाय ते तुमगे सपोर्टरान ऑलरेडी सांगिल्लें म्हाका ऑलरेडी आमी जिकोयले नाय म्हणून आमी फकत वोट शेअर चडोवपा आयले आनी वोट शेअर चोडा म्हळ्यार देखून तुगे सपोर्टर क्लियरली सांगताय आमी वोट शेअर चोडा जाल्यार कोता येत न्हू आमी काँग्रेसाक काबार करपा आयले. दीस इज युअर हेतू तुम काबार करपा आयले. ओके आतां तूं त्या पयशा खबर उलयतालो करप्शन 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 येस एग्रीड येतो हे 32 lakhs आनी बीजेपीले 95 lakhs. पयलीं सुद्दां ते जाण जाव हे पट पयशे येयल्ले न्हू तेदो ना कॅप्टना खबर आसना हे पयशे कोणाच्यानी धाडून जाता खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक दॅट इज वाय दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. Electoral bonds were made for donation to be received by any political party. And tu muda RG dillai. RG is not considered as a political party at all India level. Even Dempol Zana took 5 रुपये देखून दिन फायदा ना म्हणून त्याला तू दिल्लाय देवी अरे MGS पार्टी देखून दिले बरं कितें गोवा फॉरवर्ड दिले तू दिल नाही तू सात म्हणा का तू पयशे दिल्ले आनी तुवें ते रिटर्न धाडो जाय तू आय कॅन अंडरस्टँड पूण तू पयशे येयले नाय सो तू कितें सांगपण सांग आतां. नंबर 1. नंबर 2 हे पयशे मरे येयले त्या जाणां तुजे बाब तू मोस्ट इंटेलिजंट आरजी गेलो कॅम्पेनर मानून घेता मुगे कितें हांव मरे गेरोड असो बोरोड बोर्डो शिकोप नासलोलो सगळे कासिनो आनी तुका जाय ते उलय 7 तारीख देखून उलय 7 तारीख उपरांत मागीर हांवूय बंद करतो तुगेलें कळ्ळें तुका न्हू तुका चान्स दिता उलोवपाक. आतां म्हाका सांग कॅप्टन विर्यातो कांय खबर नाय तो जाणालो नाका हे सगळे केदोन कोणा डेम्पोन उमक्याकूय दिले उमके पार्टी दिले हे इट्स ओनली केम टू नो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट पेटिशन येयले डेमोक्रेटीक फ्रंट NGOs पळयले ते कारण तेदोन ते कळ्ळें जाल्यार हितू गुन्यांव कॅप्टन विर्यातगे गुन्यांव हा आनी ते पार्टी फंड ते ऑफिशियली दे हॅव कम पूण काँग्रेसा दिन
क्विट काय जायना, गिव्ह अँड टेक जायना. कित्याक काँग्रेस स्टेट गव्हर्नमेंट कोणालो? बीजेपीलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोणालो? बीजेपीलो. तेका लागून डेम्पोन 95 लाख दिले बीजेपी आणि 32 लाख दिले काँग्रेसाक. चिल्लर अशे धरतू बारीक बारीक पाठे आनी उण दिले. आणि डेम्पो व्हेरी वेल नोज स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा बीजेपी को आहा. काँग्रेसाचे त्यांना काय फेवर करूंक जायना फ्रॉम गोवा. काँग्रेसाचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा सामने काय फेवर करूंक जायना. सो दे नो दीस. सो हे इलेक्ट्रल बॉन्ड बिकम अ इश्यू ऑफ स्कॅम ओनली इफ देर इज गिव्ह अँड टेक बिटवीन द डोनर अँड द रिसिपंट. सो हियर तो क्वेश्चन येना. दुसरे कॅप्टन विर्यातो हो बरो ना. तू आमचे कॅप्टन विर्यातो गुहाता दिसभर. इंडिया एअरलायन्सा गुहाताय, काँग्रेसाक गुहाताय. कित्याक रे? बरें हें जालें. तुका डायरेक्ट प्रूफ दाखयता. एक हे दिसान सोशल मिडियाचेर चलता तें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड which was formally instituted by the central government. अच्छा हो रिसीट चोय बरोबर चोय कोण तो चोय तुगे सुप्रीमो मनोज प्रभ तो चोय कोणा बरोबर आहा चिवटे बरोबर. आतां कोण कोणा चिवट काडटा हांव काय नको. तो तुका चिवट काडा ओ तूं मनोजा काडटलो हांव नको. आनी तो चिवटे बरोबर आहा. आनी हे चोय हे इलेक्ट्रल बॉन्ड न्हू हे 25 लाख. आणि हे डोनेशन कोणाक घेताय? बी टीम न्हू म्हणटा पळय तुमी. ही बी टीम न्हू कितले कोणे दिश्टी पडलो चिवटे. तुम जिखल्यार चिवटे हॅपी जाता. तुम दूख जाल्यार चिवटे दुखवता. डोनेशन दीत कोण आनी बेश्टे रे 5-10 हजार 25 लाख donation by whom? A man hand in glove with Shinde, and Shinde is the man with breakaway party of Shiv Sena who is with BJP. So finally the tree complete almost a family tree. And तेऱ्याच तो तुम बी टीम नुमडाई आणि नुला सांगपाचे बंद करयाची. तुगे सुबेज उलोवप नाकाय तूं. हे आतां आमी सगळे गोंयकार जाणाय. दिस इज द पावर. तो मनीस उलयता आहे. I don't want exactly to call them foreign national. आता तुम्ही पोटापासून गेल्याय मरे तेजो एक देखाव दाखोयाय न्ही. आता रिसंटली आमगे थोड्या एक्टिविस्टांनी तुमगे ओसिया लागून आवाज केलो. तेंक तरी एक तोंड दवरयाय न्ही. हें ओसीआय म्हणटाय ती फॉरेन नॅशनलाक कित्याक ते पयलीं इंडियन म्हण. आतां हे तुमकां लागून कोण कोत्ता आतां हो हाडू? इंडियन कोत न्ही, गोंयकार कोत न्ही. जाल्यार तुमी तांकां मातशें बाबा उपकारी जावपाक म्हणटरी आमकां सांगनाकाय आमगे रायटा वयर. तें हें तुमगे सांगप म्हणल्यार चुकीचें. आनी मागीर आमचे मदें फूट पडोंक शकताय. आनी मागीर चोय तुम कितें दूख जात जाय तूं हिंगा आमी काम कोताय गोंयांत. आनी तुम हॅप्पी आहाय म्हूण आमी हॅप्पी आहाय. पूण तुम कितें कोताय तुजे थोडे जाण तुम मरे थिंग रावन आमकां दूख दिताय गोंयांत. तुम दूख दिताय तुज पासत जाय. हे ओसीआय पासत आम दीस काढाय. Will act accordingly. Now, there's a new group coming up which is global that keeps the hope and aspirations of Goans alive. Thank you. जे कामार जावचें ना. आयरीश बाब देव बरें करूं. थँक्यू. आमचो गांवचो भाव. इट्स माय ऑनर. हांव इल्लोसो आसता मुगे माय हातींतून तियात्रां वताली आनी वील मिक्स म्हणलें हांव म्हणटालें आमचो वेगळेकार वेलकम. तुजी 2 उतरां जाणवायची दिवची आनी तांकां सगळ्यांक वेलकम करपाक जाय. आंबेलसान फोणची भोंवता हांव. 1-2 दिसाक भोंवले आमी. एकवट केला
आम टायम काढा जाण्याकल्यान आमको जात ते भाशेन आमच्या भरसात पयशे म्हळ्याय कोणा पासो तुझ पासत आनी तुझे असो पळय आदींचे पळय हाय इंटेलिजंट आर्जिंत तेंच पासत तेका लागून हात जोडटाय आनी मागताय हुंय जे देशांत भायल्या गांवांत आहाय ते गोंयचे भायर आहाय ते आमकां दुखयनाकाय गोंयकारांक जे गोंयांत काम करून येयले आज 30 वर्स जालीं हे गोंयच्या शारांत म्हजे असल्यानी जायत जाणांनी काम केलां वयर सकयल चुकता सगळें आमकोळे करूंक जायना पूण आमकां जात ते आमी कोताय तेका लागून तुमी इंक रावान काम कोताय तांकां दुखयनाकाय सो तेका लागून सांगता जुजे बाब अजून सांगत तुका इलेक्शनाक 2 दीस पयलीं आनी मानून घे गोंयकारांक दूख जाता म्हणून आनी जरी तर आमकां पिळापीळ गोंयांत जाली न्हू ते गोल्डन लिस्टाचे पयलीं नांव तुगे आसतलें आनी ते थोडे स्विंडन रावन पण काटाय न्हू व्हिडिओ सपोर्ट कोताय म्हूण जाण हें गोंयांत पिळापीळ जातो म्हूण तेरी आसतो न्हू एसो मनीस पण कोताय न्हू ते कांय म्हणा चुकताय तुमी चुकले आसतले हांव सांगता हे मुगे लास्ट आवाज ह्या 7 तारखेर पयलीं मुगेलो आवाज जो आसतलो हो आवाज मुगेलो निमाणो आमको 7 तारखेर उपरांत हांव कोणाक कितें सांगूच ना सोशल एक्टिविजम करपाना ना सोशल वर्कूय करपाना आय विल स्टॉप एवरीथींग आफ्टर 7th सो मुगेले स्विंडन गांव बापण हाय तुमकोडे आयकोन जात जाल्यार एक उपकार मागतलो तुमकोडे जाता जाल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करे आनी जे गोंयकार हिंगा वावरताय आज इतले इंटेलेक्च्युअल्स पाद्री दोतोर इंजिनियर टिचर्स सगळे हेडमास्टर्स म्हणाका एक्टिविस्ट म्हणाका सोशल वर्कर्स सगळे आज इंडिया वेलन्सा बरोबर आहे तुमी रावाय आनीक एक फावटी उपकार मागता देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच